जेसून फारिसेवाक म्हणलें, हांव बरो गवळी मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता. पूण हुशाराकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपल्या काशाची न्हय देखून लांगडो येता तो देखता आनी मेंढऱ्यांक साणून पार काडटा आनी लांगडो तांकां धरून व्हरता आनी दुसपयता. तो मुशाराकार आनी ताका मेंढऱ्याचें कांयच पडूंक ना देखून तो पळोवन वेता. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखना, तसोच हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत म्हजो जीव दिता. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरे आसात, ती ह्या गोठ्यांतली न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हीण जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता. देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव काडिना, पूण म्हजेच कुशीन हांव म्हजो जीव दिता. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी ती परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापान म्हाका दिल्या.